मडगांव NH-17 नावेलीचो नव्यानच हॉटमिक्स केल्लो रस्तो पावसात चंद्रार आशिल्ले वरी अणभव दिता। राज्यातल्या हेर रस्त्या भशेन नव्यानच घातिल्लो डांबर व्हांवन गेलो आनी आतां उरल्यात फकत मोठे मोठे फोंड। गाडयांक हांगासर सर्कसी करच्यो पडटा, जाल्यार महामार्गार घातिल्लो डिवायडर लेगीत लोकांक मरणाचो सांपळो जावन रावला। रस्त्याची अवतिकाय पळोवन कंत्राटदाराचेर सक्त कारवाय करची, ते भायर रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। आयकात। हे जे आसा हे नावेलीचे जंक्शन, नावेलीचे 4 रोड आनीक त्या 4 रोडा मदीं हो जो रोड आसा हो नॅशनल हायवे 17 नावेलीचे आनीक हांगा मदीं डिवायडर घातले कडेन आसात। नावेली चर्ची मुखार रोड तर गेले कडेन आसा, हो रोड पयरूच केल्लो पूण आतां तो एक पावसान गेलो। जे कॉन्ट्रॅक्टर जे रोड करतात त्यांची जी वॉरंटी आसा ती फक्त पावस जो 3 म्हयने पडपा आसा तो एक दिसा पावसाची वॉरंटी। खंय तरी हेंचेर खंय तरी एक्शन जावपा जाय, कित्याक कोट्यांनी रुपयांचो जेन्ना टेंडर घेतात तेन्ना टेंडर तो एक पावसाचो काय कितें, एक पयले पावस तेजे नंतर आतां कितलो पावस येवपाचो आसा। आनी दुसरें हो डिवायडर, ह्या डिवायडरा कितें जाता, ह्या डिवायडरा सायडीक जे एक फावट गाडी पार्क करून उरता आनी जेन्ना सायडीक घेतात तेन्ना ह्या हायवेचेर ह्या डिवायडराचे वयर गाडी चडटा आनी कालच हांगा एक गाडी हांगाच वयर चडोन असोच इन्सिडेंट जालो, एक एक्सिडेंट जालो। तरी पूण कोणाक कांय जालें ना म्हणून लोक हांगची मागतात की ह्या डिवायडरार मातशें एक जर तो काडचो आनी पयल्यान घालचो आनी ट्रॅफिकेक मातसो वाट करून दिवची म्हणून। ह्या डिवायडरा खातीर जायती हांगा एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसात, खूब जाणांले हांगा दोके सुद्दां मोडले कडेन आसात। म्हणून लोकांली मागणी आसा की ह्या डिवायडराचे कितें तरी उपाय काडचो म्हणून। कोरोनान पयशे मोडे हेका आनी मॅटेरियल कितें जाय खबर घेतो केमिकल जाय काय म्हणून पयलीं पावस पडटा थिंगा आहा, पयलीं पावस पडटा थिंगा जो होड जाला काल कितलो लोक पडलो आनी कितें जालें। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जो इंजिनियरान केला कॉन्ट्रॅक्टर ताका तुमी अरेस्ट करपाक ताका विचारपाचें बाबा हितून लोक हें केलां कितू केमिकल घायला कितें केलें तें। आतां पयलो पावस पडटा थिंगा केदो होड पडले आतां थंय हांव नको गव्हर्मेंट कितें करता, हांव मागता मिनिस्टराक लागून पळयता की हेजी एक्शन घेवची म्हूण हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर। कित्याक हे भाशेन बेस्ट मॅटेरियल बेस्ट हें घायला कांय ना, दामोद बी आगे खबर ना ताका पयलीं घायलो तितू कोट्यांनी पयस बेस्ट केला आनी आतां आनी पास उरलो कितलो सो हेज्या पयलीं आतां हे कितें करूं चोवपाचो आमी सीएमान सांगिना आख्या गोंयांत हॉलिडे आसपा जाय म्हणून तरी चोय कितले आहाय त्या होड हांव सीएमाक मागता चोय आनी तेजी एक्शन घे म्हणून। हो मेन रोड आसा, हो मेन रोड आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन बाबा हेवी रोड येता हिंगा ट्रक येता ते हिच्यान डायवर्ट करपाचें, कित्याक इस्ला टायमार बी रातच्यान सुटपा न्हू लोक भुरगे इस्ला वता लेट पावताय एका ट्रॅफिका लागून। सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जात तितू बेगीन रोड करतो आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ताका तेजी एक्शन घेवची। आतां पावसा पयलीं हॉट मिक्स केल्लो, लास्ट इयर सेम प्रॉब्लेम जालो, आतां पावसा पयलीं हॉट मिक्स केल्लो आतां सेम आनी आतां पॉट होल्स आतां ह्या भशेन पॉट होल्स पडला, व्हडले गाडी येताय ट्रक्स बी ट्रेलर बी व्हडले येताय हांगा टर्निंगाक त्रास जाता। सो आनी जायते एक्सिडेंट जाल्या आनी एक्सिडेंट जावपाची अशें कोणाक आनी जिवा त्रास जावपाची करपाची न्हू। इमिडिएटली जातील बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटी मातशें लक्ष दिवन हें कितें मातशें सारकें करपाचें। पूण वचपा कारण कितें दिसता तुका हो? आतां ते मे बी द कन्सर्न पीपल दे नो व्हेरी वेल कितें तें आतां पावस चड पडला नो डावट पावस पडलाच, बट इतले बेगीन काबार जावपाचें न्हू तें पावस तितलो आसा पण इतले बेगीन काबार जावपाचें न्हू, बट दे हॅव टू टेक करेक्टिव्ह मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। गोवा 360 खातीर नावील साकून हायवे वयल्यान रमेश नायक रावत।